पार्टीची एक वेगळे तरेची शिस्त आसता आनी आमचो नवेन इलेक्टेड आमचो रामा पर्वत जे सगळे कार्यकर्त्यांनी प्रोसिजर सगळे फॉलो करून जे आयज 70च्या भागात आमी प्रत्येक समाजाक एकत्र हाडून वेगळे तरेचे आमचे एक ऑर्गनायझेशन हांगा चलता. भारतीय जनता पार्टीन प्रत्येक समाज प्रत्येक घटकाक वेगळ्या तरेन फुडें व्हरपाचो आनी वेगळ्या तरेन संदी दिवपाचो प्रयत्न आमचे देशाचे प्रधानमंत्री पासून आयज आमचे पार्टीचे अध्यक्ष जे.पी. नड्डाजी आनी आमचे केंद्रीय आमचे नेतृत्व आनी गोंय राज्यात आमचे पार्टीचे अध्यक्ष श्री रामू नायक यांचे सगळ्यांचे मार्गदर्शन घेवन आमी आमचो 70 परिसरात आनी उसगांव हे वेगळे तरेचे बांधणी करपाचो आमचो प्रयत्न चालू आहा. काम आमचे चालू आहा. लोकांची जी अपेक्षा आसा आनी पक्षाचे वेगळे तरेचे कार्यक्रम वेगळे तरेचे नीती वेगळे तरेची विचारधारा लोकांकडे पावपाचो आमचो प्रयत्न. प्रत्येक समाजाचे घटकाक आमी त्याच तरेन एक वेगळे तरेचे भावनेन आतांच्यान आमी ठरयल्ले आसा की पक्षान जे कितें मार्गदर्शन केल्लें आसा आनी मार्गदर्शन करपाक 3 तारखेर आमकां 4 वरांचेर आयजूच आतांच श्री दामू नायक कडेन चर्चा करतलो हांव गाडयेन येताना. पार्टीचे आमी नवे अध्यक्ष तेंचो बी आमी स्वागत आमच्या मतदारसंघात आनी पार्टीचे एक कार्यक्रम जातलो मार्गदर्शन करतले. वाळपय म्युनिसिपल हॉलान आमी एक 3 तारखेर 4 वरांचेर वाळपय मतदारसंघाचे आमची एक बैठक आसतली आनी पर्ये मतदारसंघाची 5:30 वरांचेर हांगा केरी यूथ क्लबान कार्यक्रम आसतलो. अपेक्षीत हा आमचे कार्यकर्ते आमचे मंडळाचे मेंबर आमचे जुने कार्यकर्ते तांकां बी आपय म्हणून मुद्दम सांगलेले आसा कारण दामू नायकाचे अध्यक्ष म्हणून आयज तेंची निवड जाल्ली आसा आनी ते इलेक्ट जाल्ले आसा आनी तेंचे मार्गदर्शन बी आयकपाक आनी ते मार्गदर्शन योग्य तरेचे आमकां पार्टी कशी आमी वाडूंक शकता हे आमच्या मतदारसंघात पयली तेंचे अध्यक्ष हेजे खातीर पयली मिटींग आसतली. आनी मेन म्हणजे कित्याक की जाय ते वेगळे तरेन पार्टी फुडें व्हरपाक जाय. कामां खूब आहा कामां तशी अशी ना पण त्याच बरोबर पक्षान म्हाका तरी दिसता की चड आनी चड मेंबरशीपच्या दृश्टिकोनान तुमी पळयल्यार 70 आनी उसगांव नंबर 1 आहा गोंयांत. मतदान जेन्ना जाता 70चो लोक आनी उसगांवचो लोक व्हडल्या प्रमाणात भारतीय जनता पार्टीक सहकार्य करता आनी आयज इतिहास घडोवन हाडलेलो आसा आनी ते आमचे 70 आनी आमचे भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते आनी 70चे नागरीक आनी 70चे मतदार आनी उसगांवचो मतदार आयज आमच्या पक्षाक योग्य तरेन तेंको दितात. वेगवेगळे पत्रकार हांव म्हणून सांगता तुमी आयज वेगवेगळे विशय आसतले पण तुमकां इतलेंच सांगता की सरकार कटिबद्ध आहा की जे जे विशय येता सगळे गोष्टी हांव विस्तार सांगू शकना पण प्रत्येक विशय जो आहा तो योग्य तरेन पक्षाच्या नेतृत्वाच्या माध्यमांतल्यान आमी तो सोडोवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. केन्ना केन्ना लोकांच्या मनान वेगवेगळे विचार येता की बाबा एक कॉम्प्लेक्स असो विशय जर जालो आयज वेगवेगळे गोष्टी आसता ज्युडिशरी आसता वेगळे आसता पण तेका जेन्ना कितेंय जाल्यार आमकां बसून वेगळे तरेन लोकांची समस्या सोडोवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. लोकांनी कांय चिंता करपाची गरज ना. खंयचेय विशय आयल्यार एकूच लक्षात घ्या की आमचें लक्ष तेजेरूच आसता. 70ची जनता आनी उसगांवची जनता आनी गोंया राज्यांतली जनता आयज भारतीय जनता पक्षाचे सरकार निवडून हाडलेले आसात आनी आमी सगळे जे कार्यकर्ते आसात ते कार्यकर्त्याच्या माध्यमांतल्यान आमी आमचो संघटना आनी वाडोवपाचो आनी सक्रीय कशें करपाचें आनी सक्रीय आसाच पण आनी सक्रीय कशें करपाचें लोकांक आनी आमचे लागीं कशें हाडपाचें हेजेर वेगळे तरेन आमी चर्चा करपाक जाय. आयज रामा पर्वत म्हणजे तुम्ही विचार करा आयज आमचो मंडळाचो अध्यक्ष जाल्लो आसा तेजे पयलीं डांगी जेका 20 वर्सांचो अनुभव आहा म्हणजे प्रत्येक मनशाक संदी दिले वयता. वेगवेगळे एज ग्रुप वायज आमी रिप्रेझेंटेशन ते दिल्या इवन मंडळान ते दिल्या महिलांची संख्या जी आसूंक जाय तशी आमी दवरल्या आनी ते सगळे वयल्यान मॉनिटर केले वयता की बाबा पक्षाचें काम कशें चल्लां आमच्या मतदारसंघात. आयज एक इतिहास आमी घडोवन हाडलो की आयज आमकां छत्रपती शिवाजी महाराजाचे पुतलो उसगांवच्यान नाशिल्लो इतल्या वर्सां थंय बी उसगांवचे आमचे सगळ्या कार्यकर्त्यान आनी सगळ्या लोकांनी एकत्र येवन थंय आमी तेजी स्थापना केली. हांगा बी आमी वाळपय आमी केल्ले आसा. आतां केरी भागात एप्रील म्हयन्यान आमी तेजी स्थापना करपाचो आमचो प्रयत्न पुरो. आतां 3 कडेन म्हणजे ते सांबाळपाक जाय आनी ते आमकां सांबाळपाक जाय जाल्यार जे कितें आमी करता आमच्या मतदारसंघात ते एक योग्य तरेन फुडें व्हरपाक जाय आनी प्रत्येक गोष्टी आयज चिल्ड्रन्स गार्डन आयिल्ले आसा आनी न्हंय बी हे सगळे गोष्टी टेंडर जातले. पत्रकारा म्हणून तुमकां सांगता पक्षाचे ऑलरेडी रामा पर्वतान मार्गदर्शन केल्लें आसा आनी म्हाका खात्री आहा की तेजे तो योग्य तरेन पक्षाचें काम फुडें व्हरतलो. आमचे कडेन आमचे जुने कार्यकर्ते बी आयज मंडळ कमिटीन आसा
कावन्सिलर आसा, पयलींचे चेअरपर्सन सैजीन आसा, आमचो दळवी आहा, पयलीं तो पंचायतीन सक्रीय आशिल्लो, नामदेव आसा, प्रतिमा मातेकर आसा, सरफराज आसा, विल्यम आसा, आरती कोलकर आसा, आमचो म्हाळशेकर आसा, ताका बी अनुभव आहा पयलींच्यान पक्ष संघटना कशी चलता ती, दिलीप आहा, उदय बी आहा, पत्रकार पार्टीचो सगळो कार्यकर्तो, खास कार्यकर्तो, बीडी मोठे आहा. हांगा कितें जाला की सगळे खास कार्यकर्ते पक्षाचेच मेंबर आसा. मेन म्हणजे कितें आहा की त्याच तरेन आमकां पक्ष कशे बांदूंक जाय, पक्ष कशे फुडें व्हरूंक जाय आनी हे पक्षान आमी रावन लोकांची समस्या आनी लोकांची कामां आनी तरुण पिढी आनी महिलांचे सशक्तीकरण फक्त नांवा खातीर आमी दवरूंक ना. आमी जाय त्या भुरग्यांक शिक्षण दिवपाचो प्रयत्न करता, जाय ते कोण बरो नासता ताका योग्य तरेन आमी तेंको दिवपाचो आमी प्रयत्न करता. पूण तुमी सगळ्यांनी पक्षाची विचारधारा आनी देशाचे प्रधानमंत्रीची विचारधारा हे संघटना जे आयज आमचो रामा करवत आनी आमचे बरोबर बसलेले सगळे सिनियर कार्यकर्ते ह्यो सगळ्या गोष्टी फुडें कशे व्हरतले तेजेर आमचें लक्ष आसूंक जाय. केन्ना केन्ना फुडें फाटीं जावयेत, पूण म्हाका खात्री आहा की तो शिकतलो बेगीन आनी बूथ वायज आमी सक्रीय रावपाक ताका ऑलरेडी सांगलेलें आसा. आनी जायते आमचे मेंबर जे आसा, पयलींचे मेंबर जे आसा, पयलींचे पंच जावन गेले, कांय जुने कार्यकर्ते आसा जे आयुश्य तेणी आपल्या पक्षा खातीर आनी आमचे बरोबर काम करून ते रावल्ले आसा. म्हणून तांकां मुद्दम आतांच दामू नायका कडेन चर्चा करतालो की हांकां बी आमी त्या मिटिंगेक आपोवपाची गरज आसा. आपल्यार कितें जाता की तांकां बी कळटा की पक्षाच्या अध्यक्षान कितें सांगलेलें आसा. सत्तरी हे एक वेगळे तरेची एक पवित्र एक भुमी आहा. सत्तरीन प्रत्येक समाज, प्रत्येक भाव आमचो ते योग्य तरेन तेजी उदरगत जावंक जाय म्हणून ह्याच उद्देशान आमी काम करता आनी सरकार काम करता. खंयच्या समाजान मतभेद न जाता भावना एक वेगळे तरेची आमचे मदीं आसपाक जाय आनी ही भावना आमी सांबाळून दवरपाची गरज आहा. आनी वेगळ्या तरेन सत्तरीची उदरगत जावंक जाय जाल्यार आमी सगळे सक्रीय रावन हे काम करपाचो आमचो प्रयत्न करता. फाल्यां ईद आहा, आमचे सगळे मुस्लीम भाव, आमचे कावन्सिलर, तांकां म्हाजे कडल्यान शुभेच्छा. ईद व्हडलो आमचे सत्तरीन आमचे वाळपय परिसरांत आमचे सगळे हिंदू आमचे मुस्लीम भाव हे वेगळे तरेन हे साजरो करता. आनी आयज मिटींग आसल्या कारणान फाल्यां ईद आसल्या कारणान पत्रकारांच्या माध्यमांतल्यान आमचे सगळे वाळपयचे आनी केरी गांवचे आनी होंडा बी थोड्या प्रमाणात आसात आमचे मुस्लीम भाव भयण हांकां म्हाज्या कडल्यान ईद मुबारक आनी ईदाचे तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा. म्हाजो प्रयत्न आसलो प्रत्येका कडेन संपर्क करपाक फाल्यां, पूण वेगळ्या तरेन आमी आमच्या मतदारसंघान सांबाळून वेगळ्या तरेचें वातावरण आमी दवरूंक जाय. मुख्य म्हणजे पक्षाचे विचारधारा. भारतीय जनता पार्टीन जे कितें सक्रियांनी रावन आमचे प्रधानमंत्रीचे विचारधारा ते आमी व्हरूंक जाय. तुमकां पयलीं बी सांगलें, जेन्ना हांव प्रधानमंत्री मेळ्ळो तेणी सांगलें की प्रत्येक घटक, प्रत्येक समाज सगळ्या लोकांक एकत्र घेवन फुडें वचपाचो प्रयत्न करपाची गरज आहा. आनी त्याच तरेन आमी आयज पर्यंत केल्ले आसा आनी ते आमी भावना आमी सांबाळून सत्तरीन उजगावन दवरपाचो आमी प्रयत्न आमी करुया. आनी म्हाका खात्री आहा की डांगी असो, प्रसाद असो, शिंदे असो, आमी रामाक म्हाजे कडल्यान बी योग्य टायमार योग्य मार्गदर्शन करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो आनी वेगळे तरेन आमचे पक्षाचें काम आमी फुडें व्हरुया. इतलें सांगून परत एकदां आयज मिडियाच्या माध्यमांतल्यान सत्तरीचे आनी गोंय राज्यातले प्रत्येक आमचे सगळे भाव भयण, आमच्या सगळ्या लोकांक गुढीपाडव्याची शुभेच्छा. आनी फाल्यां आमची ईद आहा, आमचे सगळे मुस्लीम भाव भयण तांकां सगळ्यांक म्हाज्या कडल्यान आयज ईद मुबारक आनी तांकां बी शुभेच्छा. आनी हे साजरो बरेपैकी जावन दी. आनी गुढीपाडव्याच्या निमित्तान आमी आयज योगायोग आमी आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेवन आमी आयज रामाच्या माध्यमांतल्यान आनी तेणी काम पक्षाचें बेगिना बेगीन सुरू जावचें. हांव रावलो कित्याक गुढीपाडव्याच्या दिसाच्यान आमी योग्य तरेन आमी पावलां घेवन आमी फुडें वचया. इतलें सांगून हांव मागता की रामा करवतान योग्य तरेचें काम आनी मंडळाचें काम बरेपैकी करचें आनी पक्षाची नीती आनी पक्षाचें जें कितें गायडन्स आसता तें फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करपाक जाय. प्रत्येक बूथ लेवलाचेर तेजो संपर्क वेगळ्या तरेन तेणी दवरपाची गरज आहा आनी ते आमी सगळे आसाच, पूण त्याच बरोबर आमी बी आमचो प्रयत्न आमी करतले. वाळपय मतदारसंघाची मंडळ कमिटी आहा पळय ती डिक्लेअर करपाक लागून हांगा बसलेली आहा. तुमकां खबर आहा जो फाटली कमिटी आसली तेजो अध्यक्ष आमचो डांगी आसलो आनी तेजे 3 वर्सां पूर्ण जाली आनी ती जाल्या उपरांत तशी राज्याचो बी अध्यक्ष तेजी 3 वर्सां पूर्ण जाल्या उपरांत तोय बी चेंज जाला आनी त्या प्रमाणे तेज्या बरोबर तेजी जी टीम आसा म्हणजे हे सगळे मंडळाचे अध्यक्ष प्रत्येक मतदारसंघाक ते चेंज जाले आनी मंडळाचे अध्यक्षाक इलेक्शन जाल्लें आनी इलेक्शनात बिनविरोध आमच्या वाळपय मतदारसंघात रामो आसा तो रामो करवत इलेक्ट जाल्लो आसा ते तुमकां खबर आहा. आनी तेजी आयज टीम आहा ती आमी डिक्लेअर
करपाक लागून हांगा तुमकां पत्रकार बंधूंक आपयल्ले आसा. हांव सगळे पयले माननीय आरोग्य मंत्री, दुसरे आमचो वाळपय मंडळाचो अध्यक्ष रामू करवत, वाळपय मतदारसंघाचे मंडळाचे दोगूय पदाधिकारी, तुम्ही सगळे रिपोर्टर आणि हे मंडळाचे सगळे मेंबर आणि ऑफिस बियर आहात त्यांचे सगळ्यांचे स्वागत करता आणि सुरुवात करता की वाळपय मतदारसंघाची मंडळ कमिटी आहा ती आम्ही तुमकां शेअर करताच. हांव वाचूनय दाखयता ती आसा ती, सो दॅट तुमकां सगळ्यांक विनंती करता की हेची मातशी बरी प्रसिद्धी दिवची तुमी म्हणून, कित्याक सगळ्या मतदारसंघात जाल्ली आसा आणि आयज आमची आहा आणि 1-2 दिसांनी पर्यायची बी जातली. हांव कमिटीची नांवां वाचून दाखयता, तुमकां शेअरूय करता ती. रामू करवदा तो मंडळाचो अध्यक्ष, 3 मंडळाचे उपाध्यक्ष, एक आहा प्रसन्न गांव, रेश्मा मडकर आणि संजय गावडे. तेजे उपरांत 2 मेन जनरल सेक्रेटरी आसा, एक रामनाथ डांगे आसा, दुसरो प्रसाद खाडेकर आहा. 2-3 सेक्रेटरी आहा, एक सकाराम गांवकर, नितेश गावडे आणि प्रशिला गांवकर, 3 जाणां सेक्रेटरी आहा. ट्रेजरर आहा प्रतिमा वांडेकर. बाकीचे मेंबर आहा तेंची नांवां वाचता. नारायण माळशेकर, प्रशांत मराठे, राजेश पर्येकर, येयला न्ही, संतोष गांवकर, भिरव काळे, अख्तर शाह, गुरदास गावडे, तुळशीदास प्रभू, आरती गोलकर, सुमन काशीडकर, यशोदा गावडे, दिनेश तारी, प्रेमनाथ दळवे, विलियम मास्करनेस, युवराज नाईक, विनोद गांवकर, तुळशीदास गाड, सरफराज सय्यद, शेहजीन शेख, प्रशांती मेळेकर, विनोद हळदणकर, वसुद्दीन सय्यद, नितेंद्र राणे, बुधाजी माळशेकर, उज्ज्वला गांवकर आयले आतां न्ही, अक्षता गांवकर आणि नामदेव राणे हे सगळे मेंबर आहात. आणि हे जे आमचे पार्टीचे घटने प्रमाणे आम्ही 33% महिलांक राखीव दवरले आसा आणि ताका लागून 1/3 आसा ती ह्या कमिटीन महिला आसा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.